सत्तरीतल्या दूधकारांची आयतारा वेळसा देवळान मिटींग जाली। कामधेनू स्किमीक दूधकारांक खंय बँको पिट्टात। आज बँक आमकां लोन दिता सादारणशे अशा मनशाक गेले जाल्यार 50,000 सुद्दां दिना। एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान जेन्ना लेटर दिता ताका लागून ती आमकां लोन दिता जाल्यार आयज लोन दिल्या उपरांत आमकां कितें सांगपाचें ना, फक्त सायनी। फार्मरांक सगळें वाचूंक कळना, ताका लागून गाय मागता थंय सायनी घेता जालें। जेन्ना लोन दिल्या उपरांत आमी गाय हाडटा धरल्यो, त्यो गाय घे सारक्यो नसता, पूण तरी पूण आमी ते न इला जाल्यार काम नासल्या कारणान त्यो गाय हाडटा। जेन्ना गाय हाडल्या उपरांत मेली, इन्शुरन्साक आमकां घेता पयशे एक्स्ट्रा, शेअर घेता आमचो। आतां 60,000 येता, पयलीं 40,000 दी। ते इन्शुरन्साचे पयशे आमकां जेन्ना म्हयन्या भितर गाय मरता तेन्ना आमकां ते क्लेम करिना, इन्शुरन्स येवंक ना म्हणटा। इंट्रस्ट इचरोंक गेलो जाल्यार इंट्रस्ट ते दाखयना थंयसर। सबंद लोन 3.5 वर्सां मेरेन तेजेर इंट्रस्ट लायता। आयज हांवें 3 गाय इतलाले पयलीं, त्यो म्हाज्यो फिटल्यो, काकाच्या नांवार 3 आसल्यो त्योय फिटल्यो। आनी आयज जर लोन हांव भरीत आहा टायम टू टायम, 1.5 वर्स जालें म्हाका भरला। आतां 1.5 उरलेले कित्याक लोन ते इंट्रस्ट येयल्लो तो घालूंक ना म्हणून। जाल्यार आयज 40,000 रुपये त्या लोनाक भरूंक जाय म्हाका। म्हणजे गाय कशी पडली, 40,000 ऑलरेडी भरल्या आनी 40,000 भरूंक जाय। 80,000 आतां जाली त्या गायंची, 3 गायंची। म्हणजे गाय कशी पडली, गव्हर्मेंट सांगता आमकां 10,000 रुपये पडटा। 40,000ची गाय घेतल्यार 30,000 सबसिडी आसा। आज स्टेटमेंट हाडल्यार दाखयता स्टेटमेंटार 1,08,000 रुपये उरले। आतां हांव फार्मर कशे भरतले ते, ताका लागून ही आयज मिटींग आपयल्ली आमी। खास मिटींगेक खास करून जी सुधारित कामधेनू स्कीम जी गव्हर्मेंटान चालू केली ते स्किमीचेर चड उलोवप जालें। शेतकाऱ्यांनी आपले अनुभव सांगले। आयज ज्यो आमकां हांगासर गायो मेळटा, पयलीं 40,000 मेळटाल्यो, आतां 60,000 मेळटा। पूण प्रत्यक्षान गव्हर्मेंट आमकां पयलीं 40 दितालो, आतां 60,000 रुपये दिता। पूण आमकां थंय ते रेटीच्यो गायो मेळना। थंय जर पळयलें आसत आमी बोर्डाचेर गायची हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार गायची रेट जी आसा ही 60,000, 70,000, 80,000 पर्यंत पावलेली आसता। आनी हे शेतकऱ्यांक आमकां परवडना। दुसरी गजाल, गव्हर्मेंट म्हणटा की आमकां जनरलाक 75% सबसिडी दिता, पूण ती सबसिडी मेळपाक सादारण 6 ते 7 म्हयने वयता। तो पर्यंत जे बँको आसा, ज्या बँकेसून आमी लोन घेतलेले आसा त्यो बँको आमकां फूल एका एमावंटाक इंट्रस्ट मारलेलो आसा। आनी तो इंट्रस्ट जो आसा हो 11 ते 12%। म्हणजे आज पर्यंत आमच्या गोंयांत किंवा देशांत शेतकाराक इतलो खंयच इंट्रस्ट लागलेलो ना। म्हणून आमी म्हणटा की ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी विचार करून आमकां जी स्कीम सुधारीत बरोबर आसा, पूण आमकां ती जसो शेतकाराक फायदो जावंक जाय हो फायदो शेतकाराक अजिबात जाल्लो ना, तर फायदो हो फक्त टोटली बँकांक जाल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।